हॅलो गुड आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर म्हाका न्ही म्हागेलीच हालत जी आसा पळय ती पळोवन हांसपाक येयलो. आयज इतलो व्हडलो म्हणल्यार बरे फंक्शनाचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. आनी म्हाजी हालत जी आसा पळय न्हू ती काही अशा प्रमाणे आसा. सो ताका लागून म्हाकाच हांसपाक येवपाक लागलो म्हाकाच पळोवन. आयज आसा आमचो 5th मंथ बेबी शॉवर, म्हटल्यार 5व्या म्हयन्याचे जे रिच्युअल्स करता पळय न्हू ते सगळे रिच्युअल एक्चुली ते अशें म्हणटा 5th मंथ बेबी शॉवर म्हणटा. बट आमच्या भाशेन म्हणजे सिंपल आमची कोंकणी लँग्वेजीन जर सांगपाक गेलें न्ही जाल्यार आमची आयज 5वी कांकणां घालता. सो तोच रिच्युअल जो आसा पळय तो आयज आसा. सो काल हांव हांगासर येयल्लें, तुम्ही तो व्लॉग जो आसा पळय तो पळयलोच आसतलो कालचो. शॉर्ट आसा मागीर हांगासर येतकीर व्हिडिओ हांवें कांयच म्हणजे कांय शूट केलो ना. म्हटल्यार कितें जालें, घरा कडल्यान हांगसर आयलें, मातशें ट्रॅवलिंग जालें, टायर्ड बी जालें, येवन रेस्ट घेतलो. मागीर सांजची रुपा बाय ती सगळी येयल्ली, भाव बीन. सो तेंच्या वांगडा अशें करून मागीर शूट आनी कांय केलेंच ना. थोडीशी तयारी बियारी करपाची आशिल्ली तें सगळें केलें. लेट जालो राती, मागीर आनी कांय शूट केलंच ना. सो आयज फ्रेश न्यू व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करता. तर आयचे आमच्या हांगासर कशे रिच्युअल्स आसता, कितें करता, सो ते सगळे जे आसा पळय ते तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. हांव काल आयिल्लें, हो आतां येतलो, म्हटल्यार आमच्या थंयची ती, आनी तांकां सगळ्याक घेवन आतां येतलो दनपारां. आतां टायम जो आसा पळय तो 1:45 जाली, 1:45 न्ही 2 जाली. तर ताका म्हटलेलें हांवें 2 सुमार तूं भायर सर थंयच्यान. सो तो थंयच्यान भायर सरलो 3:30 1:45 म्हटल्यार हांगासर पावतलो. तेदो म्हटल्यार आमी जे आसा पळय हांगासर जेवन खावन रेडी बी जावपाक जाय, मागीर म्हाका रेडी बी जावपाक जाय. सो ते सगळे जे आसा पळय ते तुमच्या वांगडा हांव शेअर करता. मागीर रुपा येतलें आतां, तेज्या पयलीं मा म्हणपा लागलें ते येता म्हळ्यार तूं जेवन घे अशें म्हणून. मागीर मा आनी ते जेवतले. सो तेवटेन सगळी बाकीची तयारी जी आसा पळय बारीक सारीक सगळी चालू आसा. म्हणल्यार कशें खबर आसा, मेजर अशें डेकोरेशन मेजर फंक्शन अशें ना, बारीकशें आमच्या घरच्या भितरच. आतां आमी, म्हाजी काकी भाभी ती, मागीर आमच्या ते सायडीची थोडी, अशें करून न्ही आमचेच भितर बारीकशें फंक्शन. मागीर जें कितें आसा पळय तें मागीर मोठें करपाक जाता. आतां सद्याक ना अशें बारीकशें करपाचें अशें म्हणून आमी आमच्या भितरच बारीकशें फंक्शन जें आसा करता. जस्ट आमचे रिच्युअल्स एंड ऑल जे आसा पळय ते तुमच्या वांगडा शेअर करया म्हणून आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांवें स्टार्ट केल्लो आसा. तर आतां 2 जाल्ली आसा, हांव जेयलें ना अजून, जेयता बीन, मेडिसीन बी घेता आनी मागीर रुपा बी आयले की ना मेळटा तुमकां. ओके, सो चलो पळयता कशें कितें शूट करप जाता तें. कित्याक की हांव तर बिजी, म्हाका तर मोबायलाक हातूच लावपाक मेळपाना. हेजे कडेन कशें कितें पॉसिबल जाता पळय शूट करप तितलें शूट करपाचें ट्राय करता, तितलें तुमचे मेरेन पावपाचें ट्राय करता. बट अशें चिंतलां की फुल्ली सगळें तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. पळोवया कशें कितें जाता तें. ओके, सो चलो मेळया थोड्या वेळान जेवन बी. सो ही न्ही हांगासर आमची सगळी हें चालू आसा तयारी. सो फ्रुट्स मिठाई सगळें जें आसा पळय न्हू ते काडून दवरला. मागीर इन डिटेल दाखोवपाक मेळत ना म्हणून आतांच दाखयता. ओके, गडबडीन आनी थोडक्या भितर आमगेलें सगळी तयारी जी आसा ती. ही साडी म्हागेली आतां न्हेसपाची, आनी नाल हे हांगासर बाकीचे सगळे उट्टीच्यो साडयो बीन लोकांक म्हळ्यार कोणाक येता तांकां दिवपाच्यो, आनी म्हागेल्यो बीन सगळ्यो. सो हे हांगासर सगळें, आनी उरलेले हे सगळे, आनी तेवटेन बाकीचे सगळे बारीक बारीक कितें तयारी जी आसा पळय ती त्या सायडीच्यान चालू आसा, म्हटल्यार त्या घरांक. ओके, सो हांव आतां साडी बी जी आसा पळय ती न्हेसून घेता आनी हें करता. हो अर्दे वाटेक पावलो खंय, फोन केला हेणें. सो न्हेसता हांव आतां. हांव रेडी जालें म्हणटा मागीर ही सगळी रेडी जातली. त्या तेवटेन रुपा जे आसा पळय न्हू ते कितें फुलां लायता, कितें कर्टन लायता, कितें करता आपणा भशेन. सो रेडी बी जाता आनी मेळटा मागीर. ही कांकणां मेन आयच्या दिसाचे.
सो आयचे जे हे फंक्शन आसा पळय न्हू कांकणां घालपाचें म्हणल्यार 5वी कांकणां घालता अशें आमी ताका म्हणटात. आनी थोडी लोक जे आसा पळय ते ताका 5th मंथ बेबी शावर म्हणटा. आमचो बेबी शावर जो आसा पळय तो 7th मंथार आसता. सो हो 5वी कांकणां घालपाचो जो रिच्युअल आसा पळय तो आमी आमच्या भितरच असो बारीकसो आनी थोडक्यात असो करपाचो डिसिजन घेतलो, कित्याक की मोटें नाका अशें म्हटलें. सो ताका लागून बारीकच आमच्या घरच्यांच्याच भितर न्ही हो 5वे कांकणां घालपाचो फंक्शन जो रिच्युअल आसा पळय तो आमी आटोपून घेतलो. एक्चुली न्ही खूब जाणांगेर अशें म्हणटा की घोवागेर सेपरेट करतात 5वी कांकणां जी आसा पळय ती घालपाचें आनी तेच्या नंतर मागीर आवयगेर येवन परत 5वी कांकणां जी आसा पळय तो रिच्युअल करतात. बट आमच्या हितून न्ही अशें डबल जो आसा पळय न्हू तो रिच्युअल ना. लायक एकूचदां म्हटल्यार आवयगेरूच येवन न्ही 5वी कांकणां जी आसा पळय ते 5व्या म्हयन्यार घालतात. तर लास्ट टायम न्ही म्हाका एका व्हिडियोन म्हाज्या एका सबस्क्रायबरान विचारलेलें की 5वी कांकणां जी आसा पळय न्हू ती 5वो म्हयनो लागता तेन्ना घालतात काय सोंपता तेन्ना घालतात काय म्हणून. असो स्पेसिफीक असो टायम ना की लागता तेन्नाच घालपाक जाय किंवा सोंपता तेन्ना घालपाक जाय असो म्हणून. 5व्या म्हयन्या भितर न्ही तुमी केन्नाय 5वी कांकणां जी आसा पळय न्हू ती घालपाक शकता. म्हळ्यार एक फूल मंथ असो मेळटा न्ही तो त्या म्हयन्या भितर केन्नाय असो एक दीस बरो असो पळोवन घालपाचो. सो आमी बीन अशें ना स्टार्टींग ना एंड असो मीड असो एक दीस पळोवन न्ही कांकणां जी आसा पळय न्हू ती घातलेली. आनी फर्स्ट प्रेग्नन्सी जेन्ना आसता पळय तेन्नाच 5वी कांकणां जी आसा पळय ती घालता. सेकंड टायम प्रेग्नन्सी किंवा थर्ड टायम प्रेग्नन्सी आसता पळय तेन्ना घालनात. फर्स्ट टायम प्रेग्नन्सी जी आसता पळय तेन्नाच 5वी कांकणां जी आसा पळय ती घालतात. तर हांगासर हांव जशें की तुमी कालच्या व्हिडियोन पळयलेंच की पयल्या दिसा आयिल्लें म्हाजी काकी आनी कजन जो आसा पळय न्हू तो म्हाका व्हरपाक आयिल्लो. सो पयल्या दिसा येवन म्हाका ती घेवन आयिल्ली घरा कडेन. एक दीस हांव रावलें आनी मागीर नेक्स्ट डे जो आसा पळय न्हू हो मामी आनी काकी जी आसा पळय ती आयली. म्हळ्यार हो तांकां काकीक आनी मामीक जो आसा पळय तो घेवन आयलो आनी आमचे बारीकशे रिच्युअल जे आसा पळय ते आमी सगळें करून घेतलें. आतां अशें ना की एकूच दीस रावपाक जाय जावं पयल्या दिसाक येवपाक जाय अशें ना. एक्चुली म्हाजो प्लॅन जो आसा पळय न्हू तो असो आशिल्लो एक 5-6 दीस येवन रावपाचें आनी मागीर कांकणां बी घालून मागीर वचपाचें अशें म्हणून. बट तेचे थोडे दीस पयलीं न्ही म्हाजें हेल्थ जें आसा पळय तें मातशें हालपाक लागलें. म्हळ्यार तुमकां तर खबरच आसा न्ही आतां प्रेग्नन्सी म्हणटकीर मातशें कितें जायत रावता. एक दिसा एक नवे सिम्पटम्स जे आसा पळय ते दिसत रावता. आयज हांगा दुखता फाल्यां अशें जाता परवां तशें जाता. सो म्हाज्याय वांगडा तशेंच जावपाक लागलें. सो ताका लागून आनी हांव आयलें ना घरा कडेनच रावलें. मागीर जो दीस आमी ठरयल्लो पळय न्ही की अमकेच दिसा आमकां कांकणां घालपाक जाय म्हणून तेच्या पयल्या दिसा म्हटलें काकीक म्हळ्यार माक म्हटलें काकीक आनी कजनाक जें आसा पळय तें धाड अशें म्हणून व्हरपाक, कित्याक की कोणी जाल्यार व्हरपाक येवपाक पडटा अशें म्हणून. सो मागीर ती पयल्या दिसा आयली आनी दुसऱ्या दिसा मागीर हो आमच्या सायडीची म्हळ्यार हेची काकी आनी मामी जे आसा पळय ताका घेवन आयलो आनी आमी बारीकशें अशें हें फंक्शन जें आसा पळय तें केलें. फंक्शन अशें म्हणना रिच्युअल जो आसा पळय न्हू तो बारीकसो असो करून केलो आमी मागीर. सो कांकणां बी घातलीं आनीक जें कितें मागीर होटी भरपाचें हें तें सगळें रिच्युअल आसा पळय तें केलें आनी सांजचें मागीर हें सगळें जातकीर न्ही आमी घरा गेलीं. एक्चुली न्ही पयल्या दिसा जेन्ना हांव घरा कडेन येयल्लें पळय न्हू तेन्ना हांवें अशें मायंडान खूब कितें ठरयल्लें की हांव तुमकां सगळें जें आसा पळय तें रिच्युअल्सा बद्दल सांगतलें, कशें करता कितें करता कित्याक लागून करता हें सगळें जें आसा पळय न्हू तें इन्फॉर्मेशन तुमच्या मेरेन पावयतलें अशें हांव सगळें चिंतून येयल्लें. बट रातची जेन्ना पळय रुपा आनी मा बीन अशें करून सगळी तयारी बियारीचें जें कितें करपाचें आसा पळय वडे बिडे तें करतालीं पळय न्हू सो तेन्ना आनी म्हाजे कडेन शूट करपाक पॉसिबल जालें ना. कित्याक लाँग ट्रॅवलींग जाल्ले कारणान पयलींच मातशें हेल्थ अशें हाल्लेल्या कारणान न्ही हांव आनी मातशें हें जालें हांव न्हिदलें बीन. सो ती जी कितें करता पळय तें शूट करपाक आनी कांय करपाक गेलें ना. सो ताका लागून तें जें इन्फॉर्मेशन आसा पळय न्हू तें तुमचे मेरेन पावोवपाक म्हाका न्ही पॉसिबल जालें ना. आनीक तुमकां तर आतां म्हाजो हो व्हिडियो म्हळ्यार आतां हांव खूब दिसान वॉयस ओवर करता स्टील म्हाका खरंच बी मारता तेजें तुमकां कळत आसतलें की खरेंच अशें करून कितें तरी वयर सकयल जायत रावता न्ही अशें म्हणून. तर ओके आतां तरी ओके आसा. तेन्ना मातशें न्ही स्टार्टींग कितें जाता कितें त्रास जाले बी की ना भंय दिसता की कितें जाता. आतां मागीर चड दीस जाल्या म्हणटकीर कळटा की कॉमन सिम्पटम अशें म्हणून. सो तेन्ना हांवूय बी मातशें आबूज जातालें की कितें जाता म्हाका हांगा जाता थंय जाता अशें करून. सो ताका लागून बी म्हागेलें चड असो स्ट्रेस घेवप जालो आनी
थोडेशें इन्फॉर्मेशन जे म्हाका तुमचे मेरेन पावोवपाक जाय आशिल्लें पळय न्हू 5व्या कांकणाचे रिलेटेड तें पॉसिबल जालें ना. सो म्हटल्यार आसूं ओके, जें कितें जितलें पॉसिबल जाता म्हाजे कडेन शूट करपाक तितलेंच करया आनी तितलेंच तुमचे मेरेन पावोया अशें म्हणून. एक्चुली हो सुद्दां व्हिडिओ जो आयज हांव तुमच्या मेरेन शेअर करता, तुमच्या मेरेन जो व्हिडिओ पावयता पळय तो सुद्दां म्हाका असोच शूट करपाचो नाशिल्लो. म्हळ्यार असो ह्या भशेन म्हाका न्ही तें सारकें डिटेल अशें शूट करपाक जाय आशिल्लें. बट शूट करपाक मनीस ना आसल्या कारणान सगळीच बिजी न्ही, तुमी हांगासर पळोवपाक शकता. आतां कोण काकी जो नेबर बी कोण येयला तांकां तर शूट करपाक लावपाक शकना. सो बाकीचे जे कोण आहा पळय न्ही ती सगळी तशी बिजी हें करपाक तें करपाक. ताका लागून म्हाका तें अशें सारकें म्हाका जशें जाय पळय तशें शूट करप पॉसिबल जालें ना. सो ओके म्हटलें कशेंय जायना, व्हिडिओ तर तुमचे मेरेन पावोवपाक जाय म्हाका. सो ओके जशें जाता पॉसिबल तशें शूट करून दाखोवया अशें म्हटलें. आनी हेजेय मुखार जे पळय तुमी म्हाज्या आतां प्रेग्नन्सी रिलेटेड जितली फंक्शन्स रिच्युअल्स जावं डेली सुद्दां रुटीन जो कितें जातलो पळय न्हू तो हांव सगळो जसो म्हाजे कडेन पॉसिबल जाता तसो तुमच्या मेरेन शेअर करपाचें, तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतलें. आतां तुमकां जर हांगासर इन शॉर्ट अशें जर रिच्युअल्सा बद्दल सांगपाक गेलें न्ही जाल्यार रिच्युअल आमचो असो आसता की एक 4 दीस पयलीं न्ही 4 दीस किंवा एक 8 दीस पयलीं आवयच्या घरच्यान कोणें तरी वचून घोवा घरा वचून जे कोण प्रेग्नंट लेडी आसता पळय तांकां घेवन येवपाचें, एक 4-5 दीस रावपाचें घरा कडेन आनी एक बरो असो दीस पळोवन जें आसा पळय न्हू ती कांकणां घालपाचें. सो ज्या दिसा कांकणां घालता पळय न्हू त्या दिसा घोवान घोवाकडची जी कितें फॅमिली कोण आसता पळय तेणी येवपाचें आनी तो रिच्युअल बी सगळो करून कांकणां घालता पळय त्या दिसा घेवन वचपाचें. असो हो एक्चुअल रिच्युअल जो आसा पळय तो आसा. आनी अशें आसा की आमच्या हांगासर आतां तुमच्या थंय कशें आसा खबर ना, आमच्या हांगा तर हो रिच्युअल जो आसा पळय तो असोच फॉलो करता. आनी जे दिसा पळय हांव घरा कडल्यान येता म्हटल्यार जे दिसा पळय म्हाका घेवन येता पळय न्हू घरा कडल्यान त्या दिसा आमी कितें अशें करून वडे जावं कितें अशें लाडू बी करून हाडप आसता आनी ते गांवान वांटप आसता. कांकणां घालता पळय न्हू त्या दिसा की अशें म्हटल्यार लोकांक कशें की हां आपल्यालें चेडूं प्रेग्नंट आसा अशें म्हणून ते एक इन्फो असो पयलीं लोक पावयतालो पळय न्हू त्या टायप अशें. सो ते वडे जे आसा पळय ते करून हाडप आनी हांगासर वांटप. आनी ज्या दिसा कांकणां घालता पळय न्हू त्या दिसा आवय घरच्यान वडे जे आसा पळय न्हू ते करून घेवन वचप आनी घोवा घरा वांटप असो न्ही एक्चुअली तो रिच्युअल जो आसा पळय तो आसता. सो आमगेर हांगा बीन सेम रिच्युअल जो आसा पळय तो फॉलो करून सगळें हें करून घेतलें. आनीक फंक्शनाक तर थोडोच लोक आशिल्लो कित्याक चड लोकांक बीन आमी कोणाक सांगूं ना, आमच्या घरच्या भितरच केल्लें. बट मागीर वडे बी जे कितें वांटपाचें आसा पळय ते नेक्स्ट डे मागीर मान बीन सगळ्यांनी अख्ख्या गांवांक वांट्टा न्ही ते तशें करून वांटून सगळें जें आसा पळय ते बरे रितीन करून घेतलें. सो मागीर हो रिच्युअल जातकीर न्ही आमी घरा गेलीं आनी मागीर घरा वचून बीन हांवें परत कांय शूट केलें ना बिकॉज ऑफ ट्रॅवलिंग. तुमकां तर खबरच आसा सावड्डेसान आमच्या थंय ट्रॅवलिंग भरपूर जाता, ऑलमोस्ट 1.5 वर सुमार लागता. सो मागीर टायर्ड जातकीर न्ही कांय करपाक अशें दिसना. सो ताका लागून आनी कांय जें आसा पळय तें चड शूट केलें ना. सो ताका लागून आयचे जे कितें व्हिडिओ तुमी पळयला पळय तो जस्ट फंक्शना रिलेटेडूच पळयला, आजू बाजूच्यान मागीर हांवें कांय शूट करूं ना. सो चलात तर थोडेशे फोटोज जे आसा पळय न्हू जे त्या दिसा फंक्शनाक काडले ते तुमच्या वांगडा शेअर करता आनी मेळटा तुमकां अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग.
स्पेशल